70 केरीच्या लोकांक फाटली 6 वर्सां जाली नळांक हें अशें उदक येता। धवे फुल्ल उदक, हरशीं उदकांत क्लोरीन मायज पडल्यार धवे फुल्ल उदक येता, मात तें चड वेळ उरना। मात केरी येता तें हें उदक खंय वरभर तरी अशेंच धवे उरता। गांवच्या लोकांनी मोर्चा काडून जालो। ऑफिसरां सयत थळाव्या आमदाराकूय सांगून जालें, कांयच उपेग ना। मूत खडो जाता म्हूण लोक बोवाळ मारता। आमकां उदकाचे खूप प्रॉब्लेम जाता। उदीक तापोवन बी गरम करून बी तितून डस सगळे आसा आणि ते भुरग्यांचे जावं व्हडल्यांचे पोटान माल पडटा। सो स्टोन प्रॉब्लेम जाता, म्हणजे असे खूपशे प्रॉब्लेम जाता। गेली कितली वर्सां जाली हो प्रॉब्लेम फेस करतात तुम्ही? 5 आणि हो 6 चालू आसा। पयली बी आम्ही स्ट्रायक केल्ली, मागीर ते म्हणू लागले आता काय करूंक शकना। म्हणजे थोडे दीस केले तेंच्यांनी, मातशे येयले। सो आम्ही तांकां रिक्वेस्ट केली आमकां बांयचेच उदक जाय म्हणून। आता अजून पर्यंत जावंकूच ना आमकां ते। प्लांटार 2 टाकयो आसात त्यो नावाक, थंय उदकाचेर कांयच ट्रीटमेंट जायना म्हूण लोकांक दुबाव। हो टाकयो फक्त शो पीस करून दवरलेले आसा। वॉटर ज्यो शुद्ध करपाक जाय तेजी कांयच प्रक्रिया जायना, तेजेर कांयच ना। वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट म्हणून फक्त आसा, परंतु ते ट्रीटमेंट करिना। हो प्लांट बेवारस, ना थंय सेक्युरिटी ना सारके कामगार 4:30 पयलींच घरा। उदकांत खंय कोणे वीख घाल्यार सुद्दां PWDक पत्तो लागपाचो ना। आयज आमी जो प्लांट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट दाखोवपाक गेल्या तेन्ना हांगा 4:30 पावल्या, परंतु हांगा संबंधित कर्मचारी हांगा उबे आसूंक जाय आसले किंवा कामार आसूंक जाय आसले, कोणूच ना। हे अशें लॉक पडलेले आसा। हांगा बेवारशी दृश्टीन हांगा जो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसा बेवारशी आसा। तितून जर कोणी कितें जरी विष जरी डायल्यूट करून घातलें जाल्यार कोणाक काय कळपाचें ना। कित्याक तर हांगा तशी सेक्युरिटी ना, व्यवस्था ना, कर्मचारी ना। थंयचो आमदार प्रतापसिंह राणे 50 वर्सां जाली आमदार, मात ताचे खंय कांयच लक्ष ना। उदक सारकें ना म्हूण लोकांनी एकदां खंय मोर्चा सुद्दां काडून जालो। आमदारानूच खंय तांचेर केशी घालपाक लायल्यो। एकदां असोच उदक ना म्हणून रास्ता रोको आंदोलन केलें। त्या रास्ता रोको आंदोलन फक्त आमदारान फक्त इतलेंच काम केलें की सगळ्यांक भितर उडाय म्हणून। आयज त्यो केशीच चल्लेल्यो आसा, तेजेर कांयच पडलेलें ना। लोकांनी जरी आवाज केलो जाल्यार लोकांचो आवाज दबावा खातीर तो धमक्योचो सत्र वापर करता आणि त्याची दादागिरी चल्लेली आसा। तेज्या भायर कांय ना। आमचो जो उत्कर्श जावपाचो आसलो, जो डेव्हलपमेंट जावपाचो आसलो, विकास जावपाचो तो झिरोच्या बाबतींत आसा, कांयच केल्लें ना। वाळपय PWDचो AE म्हणटा लोकांक खंय ट्रीट केल्लें उदक पिवपाची संवय ना। तांकां जाय बांयचें उदक, उदकांत क्लोरीन जाय तितलेंच आसता। ती पयली ओपन वेळाची उदक पिताले आमी, आधी ते एक्सटेंड केली त्यांना दरोडाची ते सायडीची। ते लोक ते म्हणटा आमकां ते उदक देऊ नका। ऍक्च्युअली ते आमी करेक्ट ट्रीट करता ना, आनी तांकां अनट्रिटेड उदक पिवपाची संवय जाल्या आणि ताका लागून तांकां ते हे जाता। तांकां दिसता की आमी क्वॉलिटी आमी मॉनिटर करता ना, अशी की आमी बेश्टे तांकां उदक सप्लाय करता अशें ना। आयज पर्यंत तुमकां थंयच्यान कितें लोकांच्यो कंप्लेंट्स बीन येयल्या? हय इंडिव्हिज्युअल कोणाकडे येयला तेंचे आमी निरीक्षण केला, तांकां आमची दाबो येवन दाखयता, दुसरे प्लांट दाखयता। नो आमचे कडेन टेस्ट रिपोर्ट आमी टेस्टिंग करता आणि आमकां लोकांची काळजी आसा। उदक आमी देता ते आमकां बरें उदक दिता म्हणून आमी येता ना। खरे खोटे लोक आनी PWDक खबर, मात नळाक धवें फुल्ल उदक येता इतलें खरें। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।